नमस्कार हांव अनुपमा भट शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जना काही स्वागत पण आमगेल रुक्काची लायक फ्रेश आंबूल काण हाडला हांगा आज आंबुलेचे एक सुपर टेस्टी एक रांदय करूया आमी आंबुलेचे सासम तुम्ही केला की दळू खेळला की पण आता कशें करचें म्हूण सांगता हांव भारी सिंपल आसा मस्त शिजोवचे बाजूचे तळचे कसलें ना जस्ट एक मिक्सरान घालून वाटूच मात काम आता ही लायक फ्रेश सोय कूडले कांतील सोय जावका हाका आता एक मिक्सर आयदनां भितर सोय घालता हांव 1 कप भर सोय काडला हांगा एक 6-7 जणांक करता आसा हांव तुमकां कितले जावका पळय क्वॉन्टिटी ताका कितें तुमी सोयी चड उणी कोरयेत हाका तिखसाणें जावका जाल्यार तितले तर्ण मिरसांग घालता हे आंबुले गोज्जू आंबुले चटणी केलेले वरी तितले तीख नाही आहे हे मिडियम आसूं का ते देखून हांव 3 तर्ण मिरसांग घालल्या आनी थोडे उदक घालून जस्ट एक पंत वाटून हाडता तापोवन निवेल उदक घाला आमी रांदय होऊन करच्या ना आतां आनी आंबुले घालून एक रावंड वाटून काडचे आंबूल पळय तुमकां जाय जाल्यार अशी वाटून काडयेत ना जाल्यार ग्रेट करून सासम कोण जत्तर मिक्स केल्यार जाता हांव आजोट वाटून काडता नया वाटूच्या ना ते सपूर आंबुले पीसस आमकां तोंडा मेळका मागीर पळयाची ते एक आंबूल एक रावंड वाटून हाडतरी एक अर्द चमचे सासम आमी हाका खंय मीठ घालनी आनी थोडेची हळतात की तो मीठ घालता मीठ घालून वापास 1-2 रावंड वाटून हाडता ते सासम पुरान तुमी क्रश जावन आयलें मीठ आंबुली पुरा लायक जावन मिक्स जावन आयलें आतां हें काण घेता हे पळय चिकी सुके वाट्टू का पण अशें पुरा काण घेता मिक्सर आयदनां सुकून हे भारी टेस्टी डिशी हें एक सायड डिश जावन यूज करूं चिक्की पातळ केलें जाय जाल्यार आमी कालवणेक यूज करूं हांव हांगा सायड डिश जावन यूज करता असो त्या म्हळ्यार हांव हांगा कालवणेक मुगा सारूपकर केल्ल्या ते देखून म्हाका हें चिकी सुके पुरो तर थोडेची मिक्सर आयदन धुवून घालता मस्त नाका 1-2 चमचे उदक धुवून घालचे मिक्सर आयदनां आनी आतां आमी लास्ट घालचें आसच्याक धंय घालतना उडगास दवरका कसा म्हळ्यार धंय मस्त आमशी जावचें ना ज्या इत्या म्हळ्यार आमी ऑलरेडी हाका आमशी आंबूल घाला न्हय ते देखून धंय गोड आसूं का गोड धंय घाला मात हें बारी लायक जाता आमशी घालें म्हणून जाल्यार ओटू आमशें जाता इत्या म्हळ्यार आंबुली आमशी धंय आमशी जाल्यार खावचें जायना तें आतां लायक गोड धंय घालचें आनी लायक करून मिक्स करचें हें आतां समरा सांगील रेसिपी आंबुली तशीच आतां आंबुले सीजन हेल्था बारी चांग आंबुली हद खावका ओवर खेळ्ळा खंयचेय चांग न्हय तशी धंय आंबुली आमगेली हरवी सोयी पुरो घालून वाट्टीत एक नमने तांबळशी एक तंपू म्हूण येता पोटाक आतां हें पुरो लायक करून मिक्स करून हांगा दवरलें धंय घालून आनी आमकां लास्ट घालूं आसची एक पण्णाक घालूं आसा करबेव सासम हिंगू आनी सुकी मिरसांग इतलें पण्ण घालचें आसचें करबेव सासम हिंगा पिट्टी घाललें हांव हांगा हिंगा पिट्टी घालून एक लायक एक पण्ण दिवचें हाका हें जाल्यार आमगेलें आंबुलेची सासम हांगा रेडी जाला भारी लायक जाता खावच्याक खंयचे दाळी तोयकी कसले केल्यार ताजे भारी लायक जाता कोण पळया सगळ्यांक धन्यवाद.